आम्ही एक काम करूया, पुढे तुम्ही सांगता ते GLP इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. इन वॉट वे GLP वॉज डिफरंट फ्रॉम UGDP, युनायटेड गोवन्स, ते आम्ही हे करूया. देन वील गो टू UGDP. ताचे पयलीं हांव जस्ट एक ब्रेक घेवचे पयलीं एक तुमकां थोडी फिगर्स दाखयता. जी फिगर्स पळयली जाल्यार तुमकां लक्षांत येतलें. ती म्हणजे ही जी आमी पळयतात हांगा ग्राफ जो आसा तातूंतले पयले 3 ज्यो गजाली आमकां दिसतात, पयल्यो 3 गजाली दिसतात, 1, 2, 3, 1963, 67 आनी 72 ही युनायटेड गोवन्स पार्टीची वोटींग पर्संटेज. दो ऑपोजिशन पार्टी दे हॅड ऑलमोस्ट 38% इन 63, 38% अगेन इन 67 आनी 32% इन 72. अशे तरेची तांकां पर्संटेज तेन्ना मेळटाली. ताजे नंतर मागीर ह्यो पार्टी गेल्यो 77, 80 इलेक्शन पर्यंत कांयच नाशिल्लें. गोंया भितर आशिल्ली ती फक्त एक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आनी बाकीची काँग्रेस पार्टी, जनता पार्टी पसून ऑलमोस्ट तातूंत भितर हें जाल्ली. ताजे नंतर 84 भितर हांगा म्हजे कडेन एक ना, पूण म्हाका दिसता 84 भितर तुमचो गोमंत लोकपक्ष स्थापन जाला. ताजी एक्झॅक्ट पर्संटेज म्हजे कडेन हांगा ना, पूण ती गोवा काँग्रेसीची जी विलीन स्थापन केल्ली दॅट वॉज ऑलमोस्ट 18%. तुमची पर्संटेज ना, बट इट वॉज लेस. बट ताजे नंतर 89 भितर जें दिसता दॅट इज गोमंत लोकपक्ष, जी 12% आसा. 94 भितर हांगा UGDP बी जाल्या आनी UGDPची पर्संटेज हॅज गॉन अप टू ऑलमोस्ट 12%. जाल्यार ही दुसरी जी दिसता 2.73 म्हणजे 3% जी आसा ती तुमकां दिसता ती GLPची दिसता. आनी ताजे नंतर मागीर 99 भितरय बी GLP आसा, पूण 99 भितर हांगा 15% गोज टू UGDP आनी ही 9.81 म्हणजे माथानी अलोन ताणें एकट्यानच कुठ्ठाळीच्यान UGDP आपल्या GLPचेर कंटेस्ट केल्लें, ताजी एकट्याची पर्संटेज. ही पर्संटेज हांवें घेतना ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर कंटेस्ट केल्यात तितल्याचीच पर्संटेज काडल्या. अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज हाय हॅव नॉट टेकन एज अ होल. ओके. 2002 भितर 21% UGDPक मेळ्ळ्यात आनी 2007 17.4% अशे तरेचे मेळ्ळ्यात. आनी ही सिट्सांची जर परिस्थिती जर पळयत जाल्यार 63 भितर आनी 67 भितर युनायटेड गोवन्साक 12 सीट मेळ्ळ्यात. 72 भितर दे हॅव स्टार्टेड डिक्लायनींग आनी 10 सीट मेळ्ळ्यात. ताजे नंतर कांय ना. 84 भितर गोवा काँग्रेसीचो फक्त एक लुईजीन फालेरो इलेक्ट जावन आयला, एकटोच. 84, 89, 94, 99 पर्यंत तुमची गोमंत लोकपक्ष पार्टी आसा, पूण तुमकां एकूय सीट मेळिल्लो ना. 1994 भितर 3 सीट मेळटात UGDPक. ताजे नंतर 1999 भितर 2 मेळटात, 2002 भितर 3 मेळटात आनी 2007 भितर 1 मेळटा. अशी तरेची सादारण परिस्थिती आसा. म्हणजे हें जर पळयली जायत जाल्यार ही तुमची पर्संटेज जी आसा ती वयर दिसता, वोटींग पर्संटेज, आनी सकयल जी आसा ते सकयल जे दिसतात त्यो सीट्स आसात, अशी सिट्सांची परिस्थिती आशिल्ली. हातूंतलो एक पार्ट इम्पॉर्टंट आसा जे तुमी सांगतात कासार बाब, ती म्हणजे युनायटेड गोवन्स पार्टी which had some vision, like how Radharao said or you also said, had some vision or some program was there. आणि ताजे नंतर गोमंत लोकपक्ष. आम्ही एक लहानसो ब्रेक घेऊया आणि या ब्रेकानंतर आम्ही उलोवया ह्या गजालींचेर की वॉट वॉज दॅट विथ युनायटेड गोवन्स पार्टी विच वॉज लिटल डिफरंट फ्रॉम गोमंत लोकपक्ष. अँड देन वी विल गो टू गोवा काँग्रेस और UGDP और ऑल सच काइंड ऑफ पार्टीज लाईक जी सावळान सांगल्या ती म्हणजे सेव गोवा पार्टी वा आयची गोवा विकास पार्टी, हाऊ दे आर डिफरंट. आम्ही एक लहानसो ब्रेक घेऊया. एक लहानसो ब्रेक घेतात आणि रोखडेच येतात तुमचे कडेन पळोवपाक सत्ताग्रहांतले मतदार राजा. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या सत्ताग्रहाच्या कार्यावळींतले मतदार राजा. आणि मतदार राजाच्या या पहिल्याच कार्यावळींत आमी हांगा चर्चा करतात गोंयचे जे प्रादेशीक पक्ष आशिल्ले युनायटेड गोवन्स पार्टी, ताजे नंतर जाल्लो गोमंत लोकपक्ष, गोवा काँग्रेस आनी युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पार्टी जी आज आसा, ह्या सगळ्या आनी बाकीच्या पार्टीच्या संदर्भांतल्यान. आनी कासार बाब तुमी सांगताले की युनायटेड गोवन्सा नंतर जो गोमंत लोकपक्ष जाल्लो तो रिजनल पार्टीचो तुमचो जो एजेंडा आशिल्लो तो मातसो वेगळे तरेचो आशिल्लो बाकीच्या परस. कितें एक्झॅक्टली? खरें म्हणजे जो संबंध सपोर्ट जो आसलो ह्या पक्षाचो बेज जी आसली ती टॉयलिंग मासीस, म्हणजे ह्या हातून रापणकार आसले, टॉडी टेपर्स आसले, वर्कर्स आसले, एग्रीकल्चरल लेबरर्स आसले, हो सगळो जो आसा तो वर्ग ह्या हातून आसलो ह्या पक्षांत. आनी ही वर्ग ह्या पक्षाची स्ट्रेंथ मानताले. UG पासून हो वेगळो ह्या हातून की UG पक्ष जो आसलो तो सुरवातीकूच ताजें जें धोरणां जी आसलीं, आर्थीक धोरणां, ती कॅपिटलिस्ट धोरणां अशी आसली, मोर इन फेवर ऑफ दी लासेफेर जे आसात जी परिस्थिती तशें. आनी वेळा वेळाक तांणी जो विरोध केलो कांय
बिलांक हांगा जी धोरणां जी एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्ट म्हणया मुणकार एक्ट म्हणया हे जे विरोध केलो विधानसभेत तो विरोधाचो अर्थ असो गेलो की हे सामान्य जनतेच्या विरोधांतले कशे भाटकारांची पार्टी कशी भाटकारांची पार्टी कशी हय एका शब्दान म्हणचे म्हणत भाटकारांची पार्टी कशी पण त्याच वेळार कारण GLP जाता ती सुमार 20 वर्षांनी नंतर स्वतंत्र जाल्या नंतर गोंय त्याच वेळार ह्या ज्या युनायटेड गोवन्सचो जो बॅकबोन जे असले ते पॉप्युलेशन असले त्या पॉप्युलेशनांतल्यानूच एक नवीन शिक्षित वर्ग जो स्वातंत्र्यानंतरचें शिक्षण घेतलो असो नवीन यूथ वयर सरताले आनी ते वेगवेगळ्या क्षेत्रांत लोकां बसत काम करपाक सुरवात जाल्ली हो एक म्हत्वाचो आमी तांकां पळयता आसतना अशेंच हें करून पळयतात ते तशें न्ही की दॅट वॉज इकॉनॉमीक अजेंडा विथ मेनी ऑफ दीज सगळे आनी ह्या हातूंत GLPंत चडसो हो वर्ग जो आसा तो आपले युनायटेड गोवन्सच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली त्या हातूंतलोच हो यूथ आसलो दे वॉन्टेड टू गीव ए आयडियोलॉजी टू द पीपल त्या जो नवीन जो हे जाल्लो आनी आपलो मतदार जो आसलो तांकां एक आयडियोलॉजी दिवपाची ही आसली आनी ते पासत हो पक्ष करता आसतना 1980चे निवडणूक जाली आनी एक 6 म्हयन्यांनीच मागीर ही बैठको सुरवात जाल्यो आनी त्या हातून सबंद इकॉनॉमीक पॉलिसी ही थारायल्ली आज जे प्रश्न हांगा मायनिंगचो काडटात न्हय त्या मायनिंगच्या प्रश्ना बाबतचे त्या वेळार ही संपत्ती जी आसा ती सबंद गोंयकाराची संपत्ती आनी इट शूड बी यूज्ड फॉर द वेलफेअर ऑफ द पीपल ऑफ गोवा हो कॉन्सेप्ट त्या वेळार मांडलेलो हू इज ए गोवन हें डेफिनेशन दिल्लें हाव वॉट वील बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा तें सांगलेलें तेंच तशाक तशें डेफिनेशन मागीर द ऑफिशियल लँग्वेजचे हे आजचो जो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा म्हाका एक गजाल समजना तुमी ही सगळी सांगता ती तुमी म्हणटात की युनायटेड गोवन्स पार्टीची जी बेत जी राधारावान सांगली चडशी ओके क्रिश्चन कम्युनिटी मदीं चड आशिल्ली ओके मे बी ऑन लिंग्विस्टीक ग्राउंड्स ते कोंकणी आनी मराठी तातूंतल्यान ती जाली बट एट दी सेम टायम तुमी म्हणटात ती मातशी प्रो भाटकार कशी तशी तरेची आशिल्ली तरीकय तांकां वोटींग जें आसा तें वोटींग आनी तांकां सीट्स जे मेळटा ते 12 सीट तांकां मेळटात सो भाटकाराची पार्टीक 12 सीट कशें मेळटात आनी तुमची पार्टी जर गोवन लोक पक्ष जर ऑफ टॉयलिंग मासीस आशिल्ली जर क्रिस्टोफर फोसेका कामगारां मदीं काम करतालो राजू मंगेशकर काम करतालो माथानी सल्डना रेंदेर रापणकार हांचे मदीं काम करतालो आनी टॉयलिंग मासीस वेर इन मेजॉरिटी स्टील तुमकां इतली तुमकां एक सीट पसून तुमकां जिखपाक शकली ना isn't it तुमकां कितें दिसता what do you feel about this संदेश कितें जाता सी पार्टी फॉर्म करपाक ती सगळ्या फिलॉसॉफी बरोवपाक ती आमच्यान बरोवपा जाता हें जाय तें जाय म्हूण बट पार्टी हॅज टू गेट एक्सेप्टेबिलिटी फ्रॉम दी वोटर आनी ती घेवपाक डिफिकल्ट समजलो ना तूं आमचे आतां आमगेले प्रोग्राम जावन तेंचे प्रोग्राम डेफिनेटली आर इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स बट एज यू हॅव सेड GLP काय एक सीटूय मेळूं ना सो तें बरयलें पेपराचेर घायलें तें लोकांक गेलें कितें जाता परसेप्शन्स पळय लोकांले आहा ती तकल्यांतली भायर काडपाक डिफिकल्ट जाता आतां तुमचें हें प्रोग्रामान कितें तें मतदार राजा आहलो पयलीं 30 years सी दे वूड वोट ऑन आयडियोलॉजी कितें करूं कोणाले पयशे हांव कितें करूं निमांग कडेन दे वूड वोट बाबा आमी गोंयकार म्हणले UGDP मारले महाराष्ट्रवादी आहा ते MG मारले आतां मतदार पसरकार जाला वोट येयले तूं पयशे दी आनी वोट घे दॅट इज द रियलिटी नो मॅटर वॉट यू से इवन ह्या कारण आनी एक आसा सहजासहजी आमी त्या राजकारणांत वापरिनात बी हें करून कारण वी बिलीव इन ए सेक्युलर आयडियोलॉजी बी आनी म्हणून म्हणटात पूण जो कितें ह्या जे मतदारसंघ युनायटेड गोवन्सचे आसले त्या हितून चर्चचो जो प्रभाव आसतलो तो प्रभाव त्या वेळार आज आसा तेजे परस कितलोसोच चड आसलो कारण त्या वेळार आजचें जें शिक्षण आसा सेक्युलर एज्युकेशन जें धरुया राधारावान घेतलेलें आसा तें त्या वेळार नासलें आनी डॉमिनेटेड होल मायंडसेट जो आसा इट वॉज डॉमिनेटेड बाय द चर्च No, I disagree with you here. I am a Catholic myself. Just one moment. See, church may have had hold. There's not difficult. But Catholic and major difficulty we could never associate with MGP because they कोंकणी भास म्हणटा मराठी म्हणटाले which was not acceptable to us. आणि गोंय महाराष्ट्रान घाल म्हणटाले. हे तर दोन इश्यू नासले. There were no differences. Differences were artificially created. ना 1960 तो विषय सोपलो न्ही मज्जाचो इश्यू आसलो पळय तो 1960 सोपलो ओपिनियन पोलाचे
मागीर तुमी कित्याक सपोर्ट केलो एमजे पार्टी ना तुमची पार्टी सी एमजी पार्टी पळय आसा हय they never said that we are giving up the cause. ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक म्हणले आम्ही मानना न्ही गोंय महाराष्ट्रवादी न्ही, ते नाव चेंज केलं No, no, म्हणून जायना ना तुम्ही मानपा जाय बाबा गोंय म्हणलं separate. भाऊसाहेब बांदोडकरान आफ्टर 1967 जेन्ना 16 जानेवारी 1967 जेन्ना एक रिझल्ट जालो आनी सांगले तेन्ना सांगले की आयच्यान महाराष्ट्रवाद म्हणतो सोंपलो आपल्यालो ओके ही पार्टी नेम रिमेन बिकॉज ऑफ द सिंबल इट वॉज जस्ट अ टेक्निकल थिंग नथिंग मोर दॅन दॅट आणि गोंयकारांचे सगळी इंटरेस्ट घेऊन शेवटी MGP was the party of toiling masses or not? Yes. What do you say about it? No. See, तेच तर झालं नाही. Did they amend the constitution? अजून No, no, don't tell me that. So अजून एमपी कॉन्स्टिट्यूशन महाराष्ट्रवादी मराठी असा. नाही. So why do I support them? that is not correct. No, orally काय सांगतो तू? not orally. I can show you the amended. that is not Marathi correct. is not dropped. No. Marathi is not dropped. in Marathi language म्हणून अजून 1975 चालतं. Let अमृत बाब say because अमृत बाब हे सगळे कोकणीच्या वरच्या ना, नासून ना, बसून अजून महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं काँग्रेस पार्टी constitution join आहे. झाला. मराठी असा. Actually, I would have not joined if it was not amended. It was amended in It was 1975. amended in 1975. No, Marathi is 76. demand continues. Yes, Marathi ना. is the language of Goans. ना. कोकणी आणि मराठी. कोकणी आणि मराठी आसा. कोकणी आणि मराठी should be official languages. आता इट इज इन द ऑफिशियल दिस थिंग तुका जाय जाल्यार फाल्यां हांव दिता ना, ते आसा. कॉन्स्टिट्यूशन Open काडून area. आय हॅव द कॉन्स्टिट्यूशन Yeah. I brought the constitution from the election commission when I was fighting within the party. त्या बारकी बाबा पार्टीच्या आजेप्रमाणे तुम्ही वागनात हे दाखोवपाक असत म्हणून. नो ही That is not- ऑब्जेक्शन इज दॅट कोकणी बरोबर मराठी आसा आसा. जाका लागून ते ना, एमजी कोकणी बरोबर बरोबर असपाक मराठी शकना. नाही. नाही कोकणी आमची बरोबर आमची आसा डिमांड ऑलवेज इज कोंकणी इज मदर टंग मराठी नाच. नाही त्या वेळार तशें जायत जाल्यार जे 450 वर्सां गोंय म्हणटात न्हय ते तशे तरेचे गोंयूच ना 450 ना, ते वर्सांचे जालें. नाही आवर एरियाज द न्यू कॉन्क्वेस्ट एरियाज दीज वर हार्डली 175 years 200 at the most. Yeah. at the most 200 years. नाही, And so that also under an agreement with the Savantwadekar and the Saundekar where the Portuguese agreed that they will not interfere in their customs, traditions and the religion. Yes. Correct. No dispute. That was हे the- सावळगे No, सांगतात. नाही, Yeah. मराठी सांगायच्या दोन- So that and No, but Yeah. therefore already what is accepted today even by the Konkani protagonists Yeah, today yeah. what is accepted is there was Marathi prior to Portuguese came to Goa. Marathi That is was accepted. No, Marathi was That is there. accepted. Portuguese is there, but our mother tongue is Konkani. That is our अरे that is what we are main saying. language दासू. I have आम्ही never English said उलयता. my- Mother tongue Konkani म्हणटा अरे आमी. आम्ही मी तेच म्हणता ना that is issue there. was created by saying Marathi is the mother tongue. of Goans. इश्यूज क्रिएट केले म्हणून हे No, जायना. सावळ नाही, had a पण- point. ते प्रश्न किती असा तुम्ही पण म्हणतात न्ही तुम्ही सुरुवाती किती सांगले की महाराष्ट्र गोंय पक्ष आयलो आणि गोंयची वाट लायली म्हणून महाराष्ट्रांत म्हणली हय गोंय. ते झाले सुरुवात मिस्टेक झाली Mistake that is the whole crux. नाही, No, no, no. Ninety- He's no, saying no. post 67. 1967 हय. ती मिस्टेक हे आली हय. भाऊन मान्य केले हय. आता सुद्धा म्हणजे इव्हन लास्ट इयर सुद्धा हय. आमचो शांताराम नायक खासदार हा पळय हय. तो मदीं सांगतालो की गोवा अजून महाराष्ट्र घालून सोदता म्हणून हय, जालें. तुम्ही लोकांक फटोवंक सोदता अशें करून न्ही नात महाराष्ट्र गोंयांत गायला सगळ्या लोकांक गोंयांत म्हणटा. ताजेर चड ते सावथाक चड आहा. Yeah, you have to see the percentage. No, I am just saying. I am मराठी saying as a matter of मराठी Yeah. लोकांची पर्सेंटेज गोंयांत चढ ना ना, दोज कर्नाटक- वर फ्रॉम ना, आउटसाइड महाराष्ट्र Yeah. कर्नाटक आज सगळं उत्तर प्रदेश हरियाणा आणि आपले हे Correct. बघा. आंध्र प्रदेश, आणि कर्नाटक फाटल्यान आसा. बिहार पावला Yeah. आणि त्याच्या फाटल्यान कर्नाटक असा Correct. आणि These are secondly the- आहा. कर्नाटक not is number one. Maharashtra.